मगशनो सकाळी उदेल्ल्या सूर्यानं येदोळूच हे वातावरण रुप्याळ्या किरणाने भरला आणि या रुप्याळ्या संभ्रमाच्या वातावरणांत येदोळूच आमची बहीण शांती मेरी तिने देवाक अर्गां दिवन हे मिसाचें बलिदान भेटयलां आणि या संभ्रमांत वांटेली जावंक आम समेस्ता हांगसर जमल्या हे संदर्भार देवाक आमी अर्गां दिवया। आज 25 वर्सांचो रुप्याळो संभ्रम सिल्वर जुबिली अशें सांगीत कोणा हे 25 वर्सांच्या मोगाचें पैन 25 वर्सांच्या सेवेचो संभ्रम 25 वर्सांच्या समर्पणाचे सोसनिकायेचे तिरासनेचे संभ्रम म्हणून आमी समजून घेवयेत। देखून ह्या संभ्रमाक हजर जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक मोगाचो आनीक मानाचो स्वागत हांव म्हणटा। 25 वर्सां पयलें प्रारंभ केल्लें पैन आज रुपें जाला आनी ह्या रुप्योत्सवाच्या संदर्भार ह्या भयणीक स्वरांक परत मोगाचो आनी मानाचो स्वागत। एकडे बरोबर आमी सगळीं उबी रावया। मानाचे सैरे हांगासर मुखार येत आसतना तांकां ताळयांच्या आवाजान आमी स्वागत करया। आणि एकपटी ह्या सर्व मानाच्या सैर्यांक आमी ताळयो पेटोवन परत आमी स्वागत म्हणया। मगशनो ह्या दिसांनी आमच्या हर एकल्याच्या तोंडार वा मुखामळाचेर येवचे एक नांव आसा जेमिमा रॉड्रिगस। तुमकां त्या चलयेची वळख आसा। 25 वर्सां तिका प्राय वर्ल्ड कपांत सेमीफायनलांत सेंचुरी मारून सगळ्या देशाक नाव हाडलेली आमची जेमिमा रॉड्रिगस। आणि ह्या संदर्भार तिचे विशयी एक ल्हानशें खावन अशें बरयलेलें आसा। तूं भियेवंक नाय, लजेवंक नाय, दिवंक महिमा देवाक। आज बहीण शांती मेरी 25 वर्सां पयलें ती लजेवंक ना, भियेवंक ना, फाटी पडूंक ना, आपलें समर्पण करूंक आनीक सेवेचे जिवीत देवाक समर्पण दिव। नावळदीक कवी वेलफेअर मेंबर्स एका पदांत अशें म्हणटा, भागीक सोबाय फुलांची, मळपाक सोबाय तारांची, सर्गाक सोबाय आंजाची, किराक सोबाय फाकांची, तर कार्याक सोबाय लोकांची, त्या घराक सोबाय भुरग्यांची, पूण रिती आसलेल्या वेदीक सोबाय सैर्यांची। देखून हांगासर रिती आसलेली ही वेदी मानाच्या सैर्याने सबयचे म्हणून आमचे लागीं ह्या सैर्या लागीं विनंती आसा। आयच्या कार्याचे केंद्रबिंदू बहीण शांती मेरी, आवय हांगासर आसा मार्गरेट क्रास्ता, कुटुंबाचो लक्षिलो याजक बाप एरिक क्रास्ता, आनीक चॅरिटी मेळाची धर्मभयण सिस्टर पौलीन अंद्रादे, आमचो विकारवार मनादीक स्टॅनी पेरेरा बाप आणि आमचो मोगाड विकार बाप मनादीक अनिल फ्रांसिस पिंटो ह्या सर्वांक घरच्यांनी सांगात दिसय आणि वेदीर येवन ही वेदी सभेचे म्हणून प्रत्येक रितीन विनंती आसा। बहीण शांती सकट सैर्यांक आपण कान घेवन तुमी वयर येजय आणि ह्या वेळार जोरान ताळयो पेटोवन तांकां ह्या वेदीक आमी स्वागत म्हणया।
विधी संपूर्ण झाल्या. ते गांज बडवे दव्यानो बार सोपतात आणि दोन बहिणी त्यांच्या धार्मिक वस्तुराचेर आणि एक आमची माय मार्गरेट क्रास्ता बोबापुरुबाय थंयसर सोपता. चोराने पटी परत ह्या मनाच्या सैऱ्याक आमी स्वागत म्हणटाव. देव बरें करूं म्हणटाव. नमन्यावार कार्याक आमी स्वागत म्हणटाव. नृत्यांनी, गायनांनी, उतरांनी, करण्यांनी, फुलांनी. पण आज एक स्पेशल स्वागत आसा आणि तो जावन आसा रुपयाळो स्वागत. रुपयाळ्या स्वागतांत 25 गुलाब आसात. 25 मोगाचे आनीक सेवेचे गुलाब आसात. 25 बोबापुरबायेच्यो हांसो आसात आनीक 25 जाणांचे आपोवणे आसा आनीक मस्त जाणां हांगासर आसात. ह्या सगळ्यांक 25 वाक्यांनी आनी 25 बोबापुरबायेच्या शब्दांनी स्वागत करूंक मुखार येता आमच्या सिस्टर शांती मेरीची बहीण अनिता डिसोजा. तुका स्वागत आणि हजर असलेल्या समेस्तान उतरांनी स्वागत करूंक ती आमचे मध्ये हजर मुखार येतली. सर्वेस्परान घडलेलो दीस हो संतोष आणि आनंदान तो संभ्रमुया. खरेंच कीर्तनगरा संगता मेळुया आणि देवाक हसिया. देव बरो दीस समेस्तांक रिलिजियस रुपयोत्सव संभ्रमाक भाग घेवच्या तुमकां कुटुंबातर्फेन स्वागत करूंक हांव आसा तुमचे मुखार. आपोवणे 3-4 अक्षरांनी विणलेलो हो शब्द आम्हा सर्वांक हरिक काळा तेदळा आमकांच आमी अवलोकन करूंक उलो दिवचो शब्द. आपोवणे वेगवेगळे पूण येमचे देवातावन कितेंची विशेष आटापून आसो हो शब्द. देवाचे आपोवणे फावो जाल्ले 25 वर्सां पयले सिस्टर शांतीक. तिची ही जिणी जियेल्लो तो अभिमान तिका. ह्या वक्ता ताका आमी उल्लसिता आनी ह्या कार्याक स्वागत मागता. आता आमचे कुटुंबाचे भुरगे रिशल मुखार येत आनी सिस्टर शांतीक फुलां दिवन स्वागत करता. आमचे मध्ये हजर आसात कासरगोड वारेडेचे विगारवार आणि बेळादुकी माय फिरगजेचे विगार मनादीक बाप स्टॅनी पिरेरा. भोव मोगाचे ते आमकां. फादर तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. फिरगज कुटुंबाचो दिवो त्या फिरगजेचो विगार. फाटल्या साबार दिसांतावन आमच्या कुटुंबाक मार्गदर्शन दिवन आमच्या गरजेंत पावुल्ले ह्या फिरगजेचे विगार भोवमानादीक अनिल फ्रांसिस पिंटो. फादर तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो येवकार मागता. ह्या वेळेर आसात अनेक व्यक्ती आमच्या कुटुंबाचे आणि आमकां भोव लागशिल्ले. फादर एरिक रास्ता आमकां ते खंयच्याय गरजेंत पावतात आणि आमकां सल्ला सूचन दितात. फादर तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. सिस्टर शांती ह्या दिसा तिच्या जिणेंत सोंपता आणि संतोषाच्या नादान उडकांनी मारता जाल्यार तिचे कुटुंब सिस्टर्स ऑफ चॅरिटी आमचे मध्ये माया मोगाची बहीण मंगळूर प्रांतांतून हजर आसात. तांची प्रतिनिधी बहीण पावलीन अंद्रादे ह्या कार्याक तुमकां मोगाचो येवकार मागता. आवय आम्हा सर्वांक मोगाची. जायत्या कष्टान आपल्या भुरग्यांक देव पिरांतीन आणि इस्कॉलाचे शिकाप दिवन वाडयली. सांगाता आमी मेळटाव. हर एक सांजेर एक फोन कॉल ही तिची दिनचर्या. ह्या तिच्या जबाबदारेच्या दादोसकायेच्या उतरप्रायेर आमकां ती सांगाता धरता. माय
तुका ह्या संतोषाच्या दिसा मोगाचो येवकार मागता. आमचे मोदे हजर आसात वाराड्याचे तशेंच वाराड्या बायले ह्या फिरगजेन सेवा दिल्ले ह्या जागभाव तशेंच धार्मीक भयणी तुमकां सर्वांक ह्या कार्याक स्वागत सुस्वागत. सिस्टर शांती वृत्तेन एक नर्स. फादर मुल्लस फॅमिली आमचे संगात आसा. ह्या जागभाव सिबंदी वर्ग पयसावन आमच्या वाराड्याक आयल्यात आनी संतोषांत वांटेली जावंक पावल्या. तुमकांय स्वागत. शांतीक सर्व मोगाची जावं घरांत वाड्यांत फिरगजेंत तांच्या कॉन्व्हेंटांत कामात हाडार हो मोग उक्त्यान पासरूंक आमचे सवे आसात. आमची सैरी फिरगसगारां ताळेबायल वाड्यागारां कुटमादारां वेलविशर्स तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार. आता कुटमातर्फेन हजर आसच्या सर धार्मीक भावां आनी भयणीक गुलाब दिवन स्वागत करूंक मुखार येतात डिसोजा गेले कुटुंब. हे कार्य चलोवन व्हेल्ल्या म्हज्या दोगांय उणींक आनी भुरग्यांक देव बरी करूं. नार उतरांनी आनी सगळ्यांक गुलाब दिवन बोवा परबायेन स्वागत केल्ल्या बहीण अनिता तुकाय ह्या कार्याक स्वागत. अशें आमी म्हणटा किराक मोग पेरासो आनीक किराक आनीक पेराक जिणयेचो संबंद. दर्याक आनी लाराक ससनाचो संबंद. तशेंच केकीक आनी संभ्रमाक मोगाचो संबंद. खंयसर संभ्रम आसा थंयसर केक आसा आनी खंयसर केक आसा थंयसर संभ्रम आसा. आज विशेष रितीने सिल्वर केक तयार जाल्या आनी तयार करूंक लगभग 25 वर्सां लागल्यात. कित्याक म्हूण सांगल्यार ह्या 25 वर्सांनी ह्या केकींत जायते इन्ग्रेडियंट्स आसात. समर्पित सेवा 25 वर्सांचो मोग सोबीत हांसो त्याग सॅक्रिफायस हे सगळे आटापलेली बोबा परबायेची रुपयाळी केक हांगासर सोंपता आनी ती कातरून एकामेका संतोष वांटून घेवंक बहीण शांती मेरी आशेता. देखून वेदीर आसलेल्या सर्व सैर्यांनी मुखार येवचे आनी रुपयाळी केक कातरून संतोष एकामेका वांटून घेजय म्हणून प्रत्येक रितीन विनंती आसा. दय करून वेदीर आसलेल्या सैर्यांनी मुखार येवन बहीण शांती मेरीक सांगात दिवचो. संभ्रमाची केक कट करून आमचे मध्ये हो संभ्रम वांटून घेतलेल्या बहीण शांती आणि वेदीर असलेल्या समेत मानाच्या सैर्यांक देव बरें करूं. तुमकां बसले कडेच आता केक आणि थंड पिवन हांगासर नारापडेचे सौसा घरचे केटरर्स तुमकां हाडून येतले. मोगान केक आणि ज्यूस तुम्ही स्वीकार करीचे म्हणून घरच्यांची विनंती आसा.
मोगाचनो संभ्रमाची केक तुम्ही खाता आसतना आनी हो संतोष तुम्ही एकामेका वांटता आसतना हांगासर आमची गायन मंडळी मुखार येता एका उल्हासाच्या गिता मुखांतर सिस्टर शांतीक रुपयाळ्या संभ्रमाचो उल्हास पाठोवंक देखून गायन मंडळी आता उल्हास गीत गायतले.
मधुर उतरांनी रास रास उल्हास पाटयलेल्या गायन मंडळाच्या सर्व सांद्यांक देव बरें करूं आनी बोबा पुरबायचें गीत तांणी गायलां. बाबा फ्रांसीस म्हणटा, खंयसर एक धार्मीक आसा थंयसर संतोश आसा. आनीक धार्मीक आसलेले कुटुंब भागी जाता. कित्याक म्हूण सांगल्यार ह्या धार्मीक भाव भयणीच्या मागण्या मुखांतर देवाची धाराळ आशिर्वादां त्या कुटुंबाचेर येतात आनी ते कुटुंब भागी जाता. आयच्या दिसा भयण शांती मेरीचे कुटुंब निसायकी हाका साक्ष देखून ह्या बोबा पुरबायच्या रुपयाळ्या संभ्रमाच्या वातावरणांत ह्या भाग्यवंत कुटुंबाची वळख करून आमकां सर आनी ह्या कुटुंबाक तशेंच भयण शांती मेरीक बरें मागोवंक मुखार येता मानादीक बाप एरिक रास्ता. बाप एरिक रास्ता आमच्याच बिरगजेचे आनी ह्या कुटुंबाचेच याजक. आमच्या बिरगजेक हे मलगडे याजक प्रस्तुत सारिताक समर्पण दिल्ल्या कासिया इगर्जेंत तांचे मिसांव हाच्या संभ्रमाक ते हजर आसात. बापेरीक तुमकां मानान आनी मोगान आमी स्वागत करता आनी तशेंच आयच्या दिसा ह्या संभ्रमाच्या सुवाळ्यार भयण शांती मेरीक बरें मागोवंक आनी कुटुंबाची वळख करूंक तुमकां मोगाचें आपोवणें आसा. पावलो रोमांकारांक बरयलेल्या पत्रांत म्हणटा, आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सर्व संगती तांच्या बऱ्याक पडाशें करता. रोमांकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 8 वळू 20:8 आनी 20:9. माया मोगाच्या भयणीचो मेळ वा सिस्टर्स ऑफ चॅरिटी त्या मेळांत समर्पित जिविताची 25 वर्सां संपयलेले ह्या वक्ता देवाच्या ह्या उदार देण्याक ताका दिन वाचून यशस्वी तरान हे पैण संपयलेल्या आनी जिविताच्या ह्या हंताक पावलेल्या ह्या संतोशाच्या संभ्रमीक कार्याक वेदीचेर हजर आसच्या सिस्टर शांती मेरी, सिस्टराची आवय मानेस्तीन मार्गरेट डिसोजा, पेरगजेचो विगार अनादीक बाप अनिल, वारेड्याचो विगार वार अनादीक बाप स्टॅनी, तशेंच सिस्टर्स ऑफ चॅरिटी ह्या मेळाक आज हांगा प्रतिनिधित्व करची धर्म भयण सिस्टर आनी सर्व याजकांनो, धर्म भयण्यांनो, भावा भयण्यांनो, तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव सिस्टर शांतीक उल्हास पटयता, अभिनंदन म्हणटा. ह्या उल्हास पाटोवच्या संतोश भरीत कार्यांत जबलेव घारन धर्म भयणीक उल्हासाची 2 उतरां उलोवंक आनी बरें मागचें तें भाग म्हाका फोव जालां आनी हे म्हाका दिल्ली एक जबाबदारी म्हज्या तांके भितर करूंक हांव प्रयत्न करतां. सिस्टर शांती मेरी डिसोजा माया मोगाच्या धर्म भयणीच्या मेळांत भरती जावन आपलें पयलें समर्पण करून 25 वर्सां संपतात आनी आज हो रुपयोत्सवचो संभ्रम हांगासर चलता आनी तुमी हांगासर जमा जाल्लीं कुटुंबांची वाड्यांतली सैरी दैरी आनी सर्व मोगाची देखून हांव त्या विशयांत चड उलयना आनी माया मोगाच्या भयणीच्या मेळा विशीं ती कांय उलयना. कित्याक म्हळ्यार जे बीन आज प्रसंग दिता आसतना शर्मावांचेर माया मोगाच्या भयणीचो मेळ कोणें घडलो आनी तसो उद्देश कितें, घडणारांचो संदेश कितें वा तांचें जिवीत कसलें जावन आसलें
आणि त्या मारिफात कितें पवित्र सभेंत ती करतात वा तांची सेवा ह्या विशयांत तुमकां सविस्तार सांगलां. हांव चिंता तुमी सगळ्यांनी आयकलां म्हूण. शर्मावांक मिसाक वेच्या पयलें फादर जेबी म्हणालो भलायकी मागता तुका बरें मागता म्हण हांवें सांगलें. भलायकी मागतना सड्ड आयकोचें कोणें कुटुंबादारांनी मात्र हांगा वयर बसयल्ल्यांनी मात्र शर्मा हांव सकडी आयकतात. इगर्जेंत बसयल्ल्या कडेन कितें सांगल्यार सकड आयकतात. पूण भलायकेचीं उतरां हांगा माटवान बसयल्ल्या तोड्यांनी मात्र आयकोचें ताका काम दिवचें. पूण हांगा वेदेन बसयल्ले सकड आयकतात. त्या देखून हांव त्या विशयांत कांय उलयना. भागार हांव देवाच्या उतराचेर आयच्या दिसाचो संदेश वा बरें मागोवंक हांव खुशी व्हरतां. धार्मीक जिणयेचे समर्पत जिणयेचे 25 वर्सां एक मैला फातोर जिणयेच्या पैणांत वा धांवडेंत आमी कितलें पयस पावल्या तें उडास करच्याक एक अवकाश. 25 वर्सांची समर्पीत जिणी विश्वासीपणान सुमयाच्या मोगाक लागून पेल्याच्या सेवेंत तशेंच पवित्र सभेच्या वावरांत करसूंक आनी संपूर्णता जोडूंक फावो केल्ल्या दुनिया देवाक हरसून ह्या पैणांत एका हंताक व्हरून पावोवंक कारण जाल्ल्या सर्वांचो उपकारी मनान उडास काडून तिरासाण सांबाळूंक एका हंताचें पैण संपयलेल्या वखदां मेळटा तो संतोष आनी ती ददोसकाय आज हांगासर दिसून येता. जिणयेंत आमी कितेंय जोडल्या वेळार अचिवमेंट म्हणटा आमी आनी तें एक जोडल्या वेळार एक डिग्री जोडल्या वेळार रँक आपणायल्या वेळार एक काम जोडल्या वेळार जें कितें संतोष भोगता आनी तशेंच जुबलेवाची म्हणजे धार्मीक जिणयेची 25 वर्सां संपयलेल्या वेळार जें कितें मनशाच्या जिवा भितर एका तराचो संतोष भोगता वा ददोसकाय भोगता तो संतोष आज हांगासर आमकां वेदीचेर दिसून येता. त्या पैणांची सुरवात ती जेरमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत सांगचे प्रमाणे सर्वेस्पर म्हणटा आवयच्या कुसवान तुका रसच्या आदी तुका म्हाका तुजी वळख आसली. तो जल्माच्या आदी हांवें तुका पवित्र केलो. जेरमियाक लाभल्लें आपोवणें आनी देवान सांगिल्ली ती उतरां. आनी हाका सरी जावन मातेवाच्या वांजेलांत सुमयान म्हळें ये म्हजो पाटलाव कर. म्हणल्यार सुमयांच्या आपोवण्याक उदार मनान आनी यकीनपणान लोकांच्या वांजेलांत आमी वाचता कशें मरियेन म्हळें तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजें तें जाव. धैर्यान जाप दिल्लें आनी ती जाप दिल्ल्या उपरांत ती 25 वर्सां जियेल्लो संभ्रम हो आयचो रुपयाळो संभ्रम. त्या देखून हो संभ्रम जावन आसा देवाच्या विश्वासीपणाचो. आयच्या मिसाच्या वाचपा वेळार आमी आयकल्लें देवाच्या विश्वासीपणाचो तशेंच उदार काळजान केल्ल्या देवाच्या आपोवण्याक केल्ल्या त्या स्पंदनास देवाचें आपोवणें लाभल्यार पावना ताका फोव ते रितीन जाप दी जाय, प्रक्रिया दी जाय, स्पंदन करी जाय आनी तें स्पंदन केलां मात्र न्ही संपूर्ण मनान फाटल्या 25 वर्सांनी आपल्या जिविताचें समर्पण सिस्टर शांती मेरीन केलां. जुबलेव आचरण फकत संपलेल्या वर्सांचें वा अवधेचें नंबर ऑफ इयर्स संभ्रम न्हय. मगार देवाच्या कृपेच्या आदारान ताच्या आदारान बरोवन देव परजेचें तशेंच देवाच्या सेवेक आपणाचें जिवीत समर्पण त्या समर्पणांत ददोसकाय जोडलेल्या संतोषाची एक रुजवात. आनी आतां 25 वर्सां देवाच्या कुशेक काल जावन माया मोगाच्या भयणीच्या मेळाचे सर्व कायदे नियमां सूक्ष्मायेन पाळण थंयसर आपलें समर्पण नवीकरण करता आसतना हे शब्द तुमी आयकल्या जावं पुरो. हे पैणाचें एक खंत सोंपोवन मुखल्या मेटांक पांय तेंगतना उमाळून येवची ती बगणां जाय. सर्वेस्परान म्हजे खातीर महान कृत्यां केल्यात आनी हांव संतोष भरीत जालें. कीर्तन 120 आनी 6 आनी वोळ 3.
सर्वेस्परान म्हजे खातीर महान जाली. सर्वेस्परान तिका आपयले मात्र न्ही, सर्व संगती तिच्या बऱ्याक पडाशें केलो. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांव पावलाची उतरां ती. आनी 25 वर्सांच्या अवधेंत साबार कोवेंतांनी जियोन जगतें शिकाप जोडून, जनरल नर्सिंग हातूंत आपली तरबेती जोडून, हॉस्पिटल ॲडमिनिस्ट्रेशन तरबेती जोडून आतां PCBSc कोर्स तांतूय शिकाप सिस्टर शांती आतां मुंदरून व्हरते आसा. आनी त्या बराबर आतां फादर मुल्ला सचाव सेंट विन्सेंट कॉवेंताची सुपिरियर वा वडील जावन थंयसर आपली सेवा मात्र न्ही, आपणाची जबाबदारी ती करून आसा. सांगात आस फादर मुल्लर संस्थ्यांत एक नर्स जावन आपली सेवा थंयसर दिता, पिडेस्तांची साखरी करता. सुमयांच्या दयाळायेचे आनी मोवाळायेचे खातीर जावचे देणे ती तिच्या जिणयेंत जियोन आसा. आनी हें पैण तिच्या आपोवण्यांक सहज जाल्लें पैण जाल्ले वरवीं ह्या पैणांच्या आपोवण्यांत सडणी आनी पडणी दोनी आसा. सडणी आसा, पडणी बरयल्या तांचो बरयल्लें आसा. आशा निराशा आसा, संतोश आसा, ददोसकाय आसा, दोख आसा, संतोश आसा आनी सोलवणी आसूं पुरो. हे सगळें ह्या आपोवण्याचे वा ह्या पैणाचो एक वांटो तो जावन आसा. सांव पावलो एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अशें म्हणटा, तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्याक सरी जाल्ली जाव. सुमयांच्या आपोवण्याक सरी जाल्ले जिणे जाल्ले वरवीं आज सुमयान हो संभ्रम सोलोवंक तिका फोव केला. सिस्टर शांतींक सर्वांच्या नांवान, तुमच्या कुटुंबांच्या नांवान, सर्व सैऱ्यांच्या नांवान, हांगासर आशिल्ल्या सर्व याजकांच्या नांवान, धर्म भयणींच्या नांवान आनी सर्व सिस्टर शांती पंदराबान सांगलें शांती समाधान, हय समाधान तिच्या नांवांत तें आसा. आनी सिस्टर शांती केदाळय हसनमुखी, केदाळय हसनमुखी हसून आसता. केदाळय एक स्मायल दिता, उक्त्यान स्वागत करता आनी तिचें स्वभाव तसलो तो जावन आसा आनी जिवान ती घट्ट आसा. सकडांच्या लांब आसा, तांच्या कुटुंबांत सकडां वरणी लांब जिवान घट्ट आसा. आनी म्हजी आकय तिची आवय तिचो हांसोय तिच्या तोंडार आनी तिच्या जिणयेंत आमकां पळोवंक मेळटात. कशें म्हज्या आकयन आसचें आसा त्याच प्रमाणे तिचें. आनी कशें सिस्टर शांती शांत स्वभावाची जाल्यार हसनमुखी जाल्यार तितलीच गंभीरता आसा, सिरियसनेस तिचे थंय तितलेच गंभीरताय तिचे थंय आमकां पळोवंक मेळटा. उलयता आसतना कडक उलयता, कांय दया दक्षिण ना. कडक उलयता, कडक जाप दिता, कांय दया दक्षिण ना. आनी तो तिचो स्वभाव तितलें मात न्ही. आतां साविन्सेंत कॉन्व्हेंटांत थंयसर सुमार सिस्टर आसात, व्हडली कम्युनिटी, ल्हानशी न्ही. आनी थंयसर ती एक कम्युनिटी सांबाळचें तितलें सुलभाचें न्ही. आमी जाणाव आतां आमी जनरेशन झेड जनरेशन म्हणटा, त्या जनरेशनाच्या युवा जाणांक सांबाळचें आजकाल सुलभाचें न्ही. आमकां सगळ्यांक कळीत आसा, तें कोवेंतान मात न्ही, याजकांक कळीत आसा. तरणाट्या याजकांक, सेमिनारिस्तांक, ह्या युवा जाणांक सांगाता घेवन वयचें सुलभाचें न्ही. त्या म्हळ्यार तांचें चिंताप वेगळेंच आसता, वेगळेंच चिंताप आसता. कांय वायट चिंताप म्हण न्ही, पूण वेगळेंच चिंताप. पूण त्या चिंतपाक सरी जावन फोंदून स्पंदन करन वयचें सुलभाचें न्ही. पूण सिस्टर शांती हें सगळें भोव आपुरबायेन ती करन आसा. फाटल्या 2 वर्सांनी थंयसर सुपिरियर जावन आपणाची सेवा दिता. हें परच्या दिसा 30 तारखेर सिस्टरांनी थंयसर कोवेंतांत दिसा जुबलेव केल्लो. आनी त्या दिसा तो संभ्रम पळोवन आमकां कळीत जालें कितले सिस्टर शांतीचो ती सक्कड सिस्टरां मोग करतात, तिका लायक करतात आनी पसंद करतात म्हण. त्या देखून सिस्टर शांती शिकपांत हुशार, बरें डॅन्सर आनी बऱ्या टॅलंटांनी बरयल्लें आनी तशेंच बरें एक ॲडमिनिस्ट्रेटर आनी सर्व बऱ्या संगतीन बरयल्लें. सगळ्यांक मायपासी मोगाचें, सगळ्यांक
सांगाता खाण घेवन विचार तसल्या व्यक्तित्वाची सिस्टर शांती जावन आसा. आनी आतां निमाणें परच्या दिसा फादर फौस्तिनान सांगलें, तो म्हणालो अंगड बंद करता आसतना सांजेर फाल्यां उक्ते शॉप बंद करता आसतना शॉपकिपरान कितें चिंतचें आज कितलो लाभ जालो, कितलो नश्ट जालो, लाभ जाला गे नश्ट जाला गे आनी फाल्यां उक्तें करूंक आसा, फाल्यां कितें करचें गे म्हण. आनी 4 संगती तो उलयलो त्या दीस. एक लूक बॅक फाटीं पळयत आनी एक लूक अरावंड आनी लूक विदीन आनी लूक फ्रंट म्हळ्यार मुखार कितें गे म्हण. आज फादर डेनिसांनी 3 संगती सांगले हांगासर, 3 संगती आनी ते तशेंच एक फाटीं पळोवंक जाय, एक आमच्या भितर पळोवंक जाय आनी एक मुखार पळोवंक जाय. आमच्या फादर मॅक्सिमान सुरवेरस आज क्रिकेटाचो उडास काडलो आनी हांवूय तुमकां क्रिकेटा विशयी सांगता. आनी तुमी जाणा 2020 गेम 2020 क्रिकेटांत देर इज अ स्ट्रॅटेजीक टायम आउट म्हूण आसा. स्ट्रॅटेजीक टायम आवट थोडी ओवरां जाल्ल्या उपरांत पूण हांगा वता की स्ट्रॅटेजीक टायम आवट म्हण कितले 5 की 6 ओवरां जाल्ल्या उपरांत एक ब्रेक आसा, ताका एक स्ट्रॅटेजीक टायम आवट. त्या टायम आवटाचो उद्देश कितें ब्रेक, ताचो उद्देश इतलेंच. आतां 5 की 6 ओवरां जाल्यांत ह्या 5 ओवरांत आमी कशें घडल्या तें इल्लेशें बसून आलोचन करूंक आनी मुखार कितें करी जाय, मुखार कितें कशें खंयच्या रितीन आमी घडल्या जाल्यार आमकां मुखार जिखोवंक साध्य आसा, नाजाल्यार आमकां एक टार्गेट अचीव करूंक साध्य आसा म्हणलें तें समजोवच्याक वा तें प्लॅन आवट करच्याक त्या स्ट्रॅटेजीक टायम आवट म्हणटात. 2 फावटी मेळटा तो टायम आवट. तशेंच आज सिस्टर शांतीक 25 वर्सां धर्मीक जिणयेच्या समर्पत जिणयेचे 25 वर्सां संपता आसतना हो एक स्ट्रॅटेजीक टायम आवट बसून चिंतच्या खातीर आलोचन करच्या खातीर येदोळ कशें जालें, मुखार कितें जाय येदोळ जाल्ल्याचेर मुखलें बांदून हाडूंक जाता. येदोळ सगळें बरें जालां वय विश्लेशण करता आसतना सगळें बरें जालां आनीकय बरें जाय जाल्यार कितें गरजेचें. पावलो फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत म्हणटा, तुमचे थंय हें बरें काम सुरू केल्लो देव क्रिस्त जेजू येता पर्यंत तें संपूर्ण एक व्हरतालो. आनी किर्तन 120 आनी 6 म्हणटा, दुखां गळोवन वमतात ती गितां गावन लोमथेली. म्हणजे खेदाळा जिवीत समर्पणाचें डेडिकेशन कमिटमेंट जाता आनी देवाचेर संपूर्ण पातयेणी विश्वास दवरन आमी फुडें सरता. खंडिसावन तें जिवीत संतोशाचें समाधानाचें आनी फळां बरें जाता. सुमयांच्या आनी पवित्र सेवेच्या सेवे खातीर वचून दिल्लें हें जिवीत तसो बरो वावर विश्वासीपणान करूंक आनी एक यशस्वीपणाच्या अंताक पावयला आसता. येदोळच्या जिणयेचेर देवान ताचें विश्वासीपण दाखयलां आसता. मुखार त्याच तिरासणेन बऱ्यापणाचो फळ काडूंक धैर्यान आनी भरवशान पयण मुंदरून व्हरूंक गरजेचो आदार बरी भलायकी उर्बा समाधानाचें देणें दिव म्हणून आमचें सर्वांचें मागणें. बरवसो आमकां निराश करिना. जुबलेवाच्या वर्साचो संदेश आनी भयण शांती मेरी तुज्या जिवितांत फुडल्या जिविताक जिणये आदार आनी उजवाडाचो दिवो तोच बरवसो जावं. आनी एक म्हणजे एक 46 वर्सांचो नाजाल्यार 50 वर्सांचो एक जुबलेव आचरण करचें आनी त्याच जुबलेवाक ह्या सर्वांकय हांगासर आपोवचें आनी संभ्रम करचें देणें सर्वेस्पर देव तुका फोव करून दी म्हणून हांगासर जमल्या सर्वांच्या नांवान हांव तुका उल्हास पटयतां, बरें मागता आनी सर्वेस्पर देव तुका सदां राखून दी, सांबाळून दी म्हण मागता. अवकाश करून दिल्ल्या कुटुंबदारांक देव बरें करूं. देवाच्या उतराच्या उजवाडान धार्मीक जिणयेची ग्रेस्तकाय आमच्या मुखार सोडून दवरलेल्या आनी तशेंच धार्मीक जिणयेंत जैत तशेंच पंथावना कशें आमी स्विकार करूंक आसा, कशें फुडें वचोंक आसा ह्या विशयांत बोवा पुरबायेचो नियाळ दिवन भयण शांती मेरीक सर्व रितीन बरें मागलां आनी कुटुंबाची वडो करून दिल्या. बाप एरिक रास्ता तांकां तुमच्या समेत संचे तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. जोरान तांकां आमी ताळयो दिवया आनी तांच्या आमी सवान सयत मागया.
एका लेखनांत ही उतरां लिखल्यांत माजराक माजर सावंक तरबेती गरजनांकय उंदराक उंदीर सावंक तरबेती गरजना कोल्याक कोलो सावंक कंडी सावन तरबेती गरजना दुकराक दुकोर सावंक तरबेती गरजना पण मनशांक मनीस जावंक मनशापणान जियेवंक तरबेती गरज आसा विपार्यास तरी तें खरें देखून तरबेती नासलेल्या थोड्या मनशांक अशें सांगलेलें आयकरा कित्याक गो कोल्या बरी करता कित्याक गो दुकरा बरी करता तशें म्हळ्यार खंडीत सावन खरी एकल्यांक तरबेती सावंक आनीक तरबेती कान घेवंक आसा मनशाक मनशा परी सावन जियेवंक शिकोवचें एक दैवीक आपोवणें फाटल्या 25 वर्सांनी जायत्या भुरग्यांक कस्ततेल्यांक पिडेस्तांक मनशा बरी सावन जियेवंक आनी मनशापणान समाजींत सेवा करूंक प्रेरण दिला वावर केला जिणे समर्पण दिल्या भयण शांती मेरीन आनी हो खंडीत सावन व्हरतो संभ्रम आमकां देखून आमच्या किसड कुटुंबाक हो एक व्हरतो अवकाश ह्या रुपयाळ्या संभ्रमाच्या वेळार देखून कुटुंबाची संगता येतात आनी आमच्या भयण शांती मेरीक सन्मान करूंक आशयतात देखून आमची माय हांगासर आसा मार्गरेट पयल्यान पयले शेलो अर्पून शॉल पंगरून भयणीक सन्मान करतली आनी त्या उपरांत व्हडलो भाव लिल्ली एडवर्ड आनीक ओणी लिल्ली बाय व्हडलो बास्केट दिवन तिका उल्हास करतात आनी त्या उपरांत कुटुंबाची सगळी सांगाता येवन 25 3 पोटी गुंतोवन जायते गुलाब तातूंत आसात व्हडलो जेलो घालून भयणीक उल्हास दितले आनी ह्या संभ्रमांत आमी संतोश पावया कराराक आयते जाल्ल्या होकलेक एमसीन विचारचे आसा काय होकाल कशी दिसता म्हण सांगून सगळ्यांनी एकच जाप दिवची सोबीत दिसता म्हण सांगून हा सगळ्यांनी तुम्ही पळयले भयण शांती मेरी कशें दिसता हा सोबीत दिसता देखून जोरान एक पोटी तिका आमी ताळयो दिवया कुटुंबांनी तांचो संतोष वांटून घेतला माया मोगाच्या भयणींचो मेळ चारिटी सिस्टरा अशें म्हणून आमच्या मदें नांव वाडल्यात चारिटी दान धर्म मोग सेवा ही तांची कार्यामणी ह्या कार्यामणींत मस्त असले शब्द आसात मात्र न्हय त्याच उतरां प्रकार तेंची येतात तांचो मेळ तुमकां समेस्तांक तो चिरपरिचित कोडयाळांत आनी आमच्या भोंवतणी जायती तांणी सेवा केल्या आमच्या विर्गजेतावनी जायत्यो भयणी ह्या मेळांत वावर करून आसात शिकपांत पिडेस्तांची सेवा करच्यांत सोशल वर्क ही तांची प्रमुख सेवा आनीक मिसाव असल्या नावार्दीक मेळांत 25 वर्सां सेवा दिल्ली आमची भयण शांती मेरी खंडीत सावन हो माया मोगाचो मेळ उदार करूंक आनीक जायत्या लोकांक ह्या मेळाची वळख दिवंक तिणें प्रयत्न केला ह्या संदर्भार सगळो मेळ जिथे थंय आज उल्हास पावता आनीक संतोष पावता ह्या रुपयाळ्या संभ्रमाच्या वेळार भयण पावलीन आंद्रादे तांची बोगणां आमचे मुखार दवरतात आनीक भयण शांती मेरीक सगळ्या चारिटी मेळाच्या तर्फेन बरें मागोवंक ती मुखार येता मोगाच्या न्हू
ह्या वक्त्या संतोषाच्या आणि संभ्रमाच्या दिसा तुमचे मुखार रावचे एक वर्ते भाग म्हणून हांव लेखता. मिसाच्या वेळार कांतारां गायतना शर्मावा वेळार आनी आतां फादर मॅक्सिमी परतून परतून साबार सांगती आमकां सांगूनच आसा आनी आमी आयकूनच आसा. संवसार म्हणल्यार सोबीत ओडतान साबार संस्थे आरंभ जाल्यात. तातूंत माया मोगाच्या भयणीचो संस्थो इटलींत 1832 नವೆಂಬರ್ 21 बार्तोलोमियो कापितानियो आनी विंचेन्जा जेरोजा हांणी स्थापीत केले. आता आमच्या संस्थेक 193 वर्सां संपली. पापियूस 12व्यान 1950 ही दोगांय भयणींक सांतीण म्हूण पासार करून सगळ्या संवसाराक उगडापें केलें आनी आमी 75 इयर्साची जुबली प्लॅटिनम जुबली आचरण केली. आमचो संस्थो संवसाराच्या सर राष्ट्रांनी विस्तारला आनी स्वाम्याचें काम मुखार व्हरून तो आसा. आता ह्या माटवांत पळयत आसतना हांगासरी देव आयच्या दिसाचें कार्य पळोवन थोड्यांक म्हणी आमच्या संस्थेंत सेवा करूंक खंडीत जावन आपयतलो म्हणलें आमचें चिंतप. देव ताच्या शेताक वावरूंक आपयता, विंचता आनी तरबेती करता आनी मिसावांक धाडटा. तशेंच नारांपाडी पॅरिशांत आमची भयण 9 जण भुरग्यां पैकी 7वी शांती मेरीक देवान आपयलें, विंचलें, तरबेती केली आनी आतां ताच्या मिसावांत तिणें वर्तो भाग घेतला. ही 25 वर्सांची सेवा कांयच ल्हान न्ही. 25 वर्सांचे भुरगे आमच्या कुटुंबांत आसा तर आमी ताचे मुखलें जीवन कितें म्हणून तूं चिंतून आसता. पूण आमच्या सिस्टरान सकडच त्याग करून 25 वर्सांची सेवा दुसऱ्या गांवांनी दिवन आज वर्त्या व्हडल्या आस्पत्रेंत ती सेवा करत आसा. सेवेच्या विशयांत मस्त सांगपी पाद्र्याबांनी सांगलें तुमकां आनी तुमी जाण आसात. आयच्या दिसा कोणूच व्हडलें भाशण आयकूंक तयार ना. कित्याक म्हळ्यार वेळाचो अभाव तशेंच पोटाची भूक दोनूय सांगता आसतना कोण लांब उलयतात की तांच्या विशयांत शीण उडोवचें आसता. तिणें ह्या 25 वर्सांनी चलली ती वाट सोम्याच्या सत्पेन आनी कुरपेन जावन आसा. तिका देवान दिल्ली चड देणी तिणें उर्जीत केल्यात मात्र न्ही, साबार देणी तिणें गळशिलात. ते सर देणी तिणें उपयोग करून तिची जिणी तिणें बरी केल्ली मात्र न्ही, साबारांच्या जिणयेन तिणें संतोष हाडूंक कारण जाल्या. आज आमी तिका बरें मागूंक आनी मुखल्या जिणयेक पाठिंबो बसूंक हांगा समेस्त आमी जमल्या. तिच्या जिविताच्या पैणाक उत्तेजन, मार्गदर्शन, सहकार दिवन मोगान जतन घेवन तिच्या आवय बापायन भाव भयण्यांक आज आमी अभिनंदन पाठयता. माया मोगाच्या चॅरिटी मेळ्याच्या सर भयणी तरबेन हांव भयण शांतीच्या कुटुंबाच्या सर्वांचो उपकार बावडटा. सिस्टर शांती, जावं दी हें गीत तुमचें मुखल्या जिविताक धैर्य दिवचें. जिणयेच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतली हांव गायनांनी एक सुरी हांव न्ही, पूण सोमी म्हजे थंय
आसा आनी ताचे सांगाता हांव चमकता मात्र न्ही म्हजी जिणी तशीच बरी जाता. हें बरें मागून हांव म्हजी 2 उतरां अखेर करता. तुमकां सोमेस्तां देव बरें करूं. बोबापुरबायच्या उतरांनी बहीण शांती मेरीक बरें मागल्ल्या आनी तशेंच धार्मीक जिणयेक आपोवणें दिल्ल्या सिस्टर पावलीन अंद्रादे तुमकां देव बरें करूं. हांगासर आसा चॅरिटी सिस्टां ताची कम्युनिटी फॉर द मुल्लर्स हॉस्पिटलांत आसलेली मुखार येतात आनी जलो अर्पण मान पाठयतात आनी उल्हासितात. जनान आमी ताळयो दिवया. आता फुलांच्या जेल्यांनी आनी शॉलांनी बहीण शांती मेरी वडोलच्यांनी चड सोबीत दिसता म्हणून थंय आसली सांगतात. भोवशा ते सत म्हणून हांव चिंतता. सत दर म्हयनीक आमी जोरान ताळयो दिवया. थोड्यांची गोल्डन जुबली जाल्या, थोड्यांनी रुबी जुबली जाल्या, थोड्यांची सिल्वर जुबली जाते आसा आनी थोड्यांची जावंक आसा. देखून सगळ्यांक जुबल्यो आचरण करचे भाग ते फोव करूं दी म्हणून आमचे मागणें जावन आसा. कोणींगी एकल्यान अशें सांगलेलें आसा, म्हातारो उलयतना काड घालतात खंय, राय उलयतना गांव घालतात खंय, पूण आमचो विकारवार बाप उलयता आसतना आमची काळजामणां दलतात आनी फुलतात. देखून आमचो विकारवार बाप आमचे मदें हजर आसा. मानवीक बाप स्टॅनी पेरेरा सगळ्या वाराड्याच्या तर्फेन आमच्या भयणीक 2 उतरांनी बरें मागासय आनीक उल्हासीजय म्हणून तुमचे लागीं विनंती आसा. आपल्या समर्पित जिनियसो 25वो जुबल्यो आमच्या सांगता संभ्रमच्या सिस्टर शांती मेरी, तिची आवय मार्गरेट, तशेंच हांगासो विगार बाप अनिल आनी तशेंच फादर एरिक आनी सिस्टर पावलीन अंद्रादे, सर्व याजकांनो, धर्म भयणीनो, भाव भयणीनो, आमी सर्व सिस्टराक बरें मागोवंक आयल्या, उल्हास पाठोवंक आयल्या. म्हजे मुखार एक विनंती केल्या, 2 शब्द एका मिनटान उलोवंक. हांव एका मिनटान 3 शब्द उलयतां तुमच्या बरोबर घेवन. पयल्या सुवातेर शांती मेरीक अभिनंदन सगळ्या वाराड्या तर्फेन. कॉंग्रॅच्युलेशन सिस्टर. दुसरे आमी मस्त विशय आयकला पुरा गंभीरायचे. हर एकल्यांचे उलोवणी गंभीरायन आयकुची म्हजी संवय. आनी सारकें आसल्यार ताचे उपरांत 1-2 कमेंट्स हांवें सांगचे आसतात, नॉट नेगेटीव ऑलवेज. समथींग कितें हर एकलो जे उलयता ताच्या काळजांत कितें भोगल्लें आसा डायरेक्टली एफेक्टींग हिम ऑल्सो इट एक्सप्रेस. आनी आज मस्त संगती आमी आयकल्यो सुरवेतावन धर्माव जावन दी आनी ताच्या उपरांत प्रधान याजकाची उतरां जावन दी. बाप एरीक आसा हांगासर, बाप मॅक्सीम उलयता आनी सिस्टर उलयली आनी सबार जाण विविध रितीची उतरां उलोवन आसात. आनी ह्या सकल उतरांचो सारांश सिस्टर शांतीन भरल्या आनी गंभीरायेन आसा. गंभीराय म्हळ्यार जबाबदारेची गंभीराय तिका आसा. देखून आयकून खुशी जाली. देखून सिस्टर तुज्या शांतीपणाची 25 वर्सां, तुज्या जबाबदारेची 25 वर्सां, सेवेची माया मोगाची सेवा 25 वर्सां. अभिनंदन. म्हणजे 2 शब्द हांगासर आसात. एक म्हणजे एक फेवरेट गीत सडावत वेदिनी, प्रत्येक जावन कन्नडा उलोवच्या वेदिनी हांवें सांगचें आसा. सिद्धಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕಾचे हे कविते. ಓದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗು, ಕಾದಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗು, ಶೂದ್ರ ವೈಶ್ಯನಾಗು, ದುಡಿದು ಗಳಿಸಿ ಏನಾದರೂ ಆಗು, ನಿನ್ನ ಒಲವಿನಂತಾಗು, ಏನಾದರೂ ಸರಿಯೇ ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮನಾಗು, ಬೌದ್ಧ ಕ್ರೈಸ್ತನೇ ಆಗು, ಚಾರ್ವಾಕನೇ ಆಗು, ಭೋಗ ಬಯಸಿ ಏನಾದರೂ ಆಗು, ಹಾರೈಸಿದಂತಾಗು, ಏನಾದರೂ ಸರಿಯೇ ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು. ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗು, ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತನೇ ಆಗು, ಕಲೆಗಾರ, ವಿಜ್ಞಾನಿ, ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗು, ಏನಾದರೂ ಆಗು, ನೀ ಬಯಸಿದಂತಾಗು, ಏನಾದರೂ ಸರಿಯೇ ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು. हो विषय हर एक धर्मग्रंथ आसले प्रत्येक जण आमकां जेजू क्रिस्ताच्या पटलांतल्यान चड आवडसो जावन आसा. देखून सिस्टराक बरें मागता आसतना मनशापणाची सेवा तिणें केल्या ही मुंदरू. दुसरो ल्हानसो संदेश, कर्मण्ये वादिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. हे उतर तुमी आमचे हिंदू बावडा आमचे मरणाचे फोटो घालता आसतना ते वयर घालतात. तसो अर्थ कितें म्हणून सांगल्यार आमी काम करचें, तसो पोळा खातीर न्ही, आमकां जबाबदारी आसा देखून आमी करची. देखून सिस्टर हेंच 25 वर्सां करनायल्या फुडें ही सेवा मुंदरून दी आनी खंयच्याय प्रतिफळाक आशे नासतना ही सेवा ती करनायल्या ती मुंदरून
वचून दी म्हणून आमचे प्रार्थना. तिसरो संदेश आल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हाच्या पोयमांत ही उतरां आसात. सोजरांनी सांगची उतरां ती देर्स नॉट टू रिजन वाय देर्स बट टू डू एंड डाय अशें एक बारीक उतरां. म्हळ्यार आमी सोजेर आमकां विचारूंक ना झुजा कित्याक वेचारी कित्याक आमी वचचें कित्याक मराचें कांय ना. आमी झुजचें आनी मरचें अशें म्हणटा आसतना आमी मरो गुतायती आसां हें आमी कांय आसा म्हूण सांगचें आसा पूण मरचे पयलीं आमी सेवा करीत. मरोंक इजी पूण ही सेवा जे कितें आमचें कमिटमेंट आसा द मिनींग ऑफ आवर लायफ हॅज टू बी एक्सप्रेस्ड इन द वेज दॅट इज पॉसिबल टू अस. देखून सिस्टर हें सकट कर्म आसा ताका बरें मागता आसतना सोम्या मुखार भोवशा ही उतरां तुजी खंडीत आसात. मायन इज नॉट टू आस्क वाय मायन इज डू एंड डाय. ऑल द बेस्ट. ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು ಈ पोतांचो उलो मात्र न्ही बापस्तानी एक मनशापणाच्या शेगुणांनी भरलेलो परतो यासक आमच्या वाराड्याक एक व्हडली आस्त म्हणून सांगीत बापस्तानी तुमच्या मोबाण उतरांक देव बरें करूं आनी आमच्या वारड्यांत सफळ सेवा तुमकां मागता. एक रिडल ल्हानशें धाकटें जायत गे इतलेंच आसचें ही तुमची आस्त पूण हेरांनी चड ती वापरची. कोणाकी कळिता घाले म्हण सांगून हां करेक्ट सिस्टम सांगलें नांव जायत गे नांव त्या देखून सकाळी येयल्यार हांगा सर्विसारचे विकार खंय आसा लोकांनी दनपार आयल्यार विकार खंय आसा सांजेर आयल्यार विकार खंय आसा फोन केल्यार विकार खंय आसा. त्या देखून विकार म्हणलें नांव मस्त जाणांनी वापरचें. बाप अनिलाक मात्र ते विकार म्हणून सांगूंक जायना. त्या देखून सांगलें आस्त तांची वापरची दुसऱ्यांनी. अशेंय जावं बाप अनिल पिंटो आमचे मध्ये हजर आसात. फिरगचेचे विकार मुखार येतात आनी भयण शांती मेरीक सर फिरगसकरांच्या तर्फे ते बरें मागतात. मोगाच्या रुप्योत्सव संभ्रम आचरण करच्या धर्म भयण मिस्टर शांती मेरी आनी तशेंच विकारवार बाब आनंदी बाब स्टॅनी पेरेरा फादर एरिक क्रास्ता तशेंच सिस्टर पौलीन आंद्रादे तशेंच सिस्टर शांतीची मोगाची आवय मार्गारेट क्रास्ता तिका हांवें मोगान मागी बाय म्हणून पोवचें न्हय मागी माय तोरबड्या पळयता तोरबड मागी बाय म्हणून पोवचें. आनी तशेंच हांगासर हजर आसल्या धर्म भयण्याणो सैर्याणो आनी सिस्टर शांतीच्या मोगाच्याणो जायते उलोवणें जालें शर्माव जालो संदेश विविध संदेश दिलो निमाणें विकारवार बापान 3 संदेश दिलो. आतां लास्टाक आमी कितें दिवचें खालें संदेश दिवचें म्हणून म्हाका समजना पूण सक्कट सांगात मिक्स करून एक संदेश हांव तुमच्या मुखार दवरतां. आमी न्हंय पळयल्या ती न्हंय वळटा. न्हंय कोणा खातीर वळटा आपणास खातीर ती न्हंय वळना पूण हेरां खातीर ती न्हंय वळटा. हेरांक बरें करच्या खातीर पृथ्वी खातीर ती न्हंय वळटा. आनी ती न्हंय आमकां मनशाच्या गरजां खातीर ती न्हंय वळटा. म्हणजे न्हंय आपणास खातीर वळना पूण हेरां खातीर वळटा. रूख आपणा खातीरच तो वाडना पूण हेरां खातीर आमकां वारें दिवच्या खातीर आमकां बरें फळ दिवच्या खातीर तो रूख वाडटा आनी आमकां बरेंच फळ आमकां दिता. आनी एक फुलांचें झाड तें हेरां खातीर जियेता. आपणा खातीरच तें झाड जियेना पूण हेरांक तो परमळ दिवच्या खातीर आनी तें फुलां आल्तारीक आमी सबयता. विविध संदर्भांनी ते फुलां आमी काडटा आनी सबयता आनी आमच्या स्त्रियांच्या माथ्यांनी ते फुलां सबयतात. पूण आतां संवसार पळयतना स्त्रियो फुलां सबयनात कित्याक झाडांक दुखता म्हणून फुलां ती सबयनात चिंता. पूण कितें जावं हांगासर आमी फुलांचो तो परमळ आमच्या खातीर दिता. आनी तिसरें चवथें जावन आसा वात आनी ती वात जळटा आपणा खातीरच ती जळना पूण हेरां खातीर उसवाड दिवच्या खातीर ती वात जळटा. मुखाचें भोवशा आमचे धार्मीक जिवीत जावं प्रो याजकाचें जिवीत जावं प्रो धर्म भयणीचें जिवीत ह्या रुखा बरी ह्या न्हंयच्या उदका बरी वा त्या झाडा बरी फूल दिवच्या त्या झाडा बरी आनी तशेंच ते जळच्या वाती बरी आमचें जिवीत आपणा खातीरच जियेनासतना हेरां खातीर जियोवचें. जावं प्रो आमचे मिरसांव वावर करता आसतना दुबळ्या धाकट्यां खातीर जावं प्रो कश्टांत आसल्ल्यांक निर्गतिकांक विविध मनशां खातीर आमी आमचें जिवीत जियोवचें. आनी हें जावन आसा
भोवशा आमचे जिवीत धार्मीक जिवीत जावन आसा हांव सेमिनारीक जॉईन जाता आसतना आमच्या बॅचांत 23 जाणां आसले 23 जाणां आमी जॉईन जाल्ले पण निमाणे याजक जाल्ले 5 मात्र देवान जायत्यांक आपयलां पूण विंचून काडलें थोड्यांक मात्र हांगासर आमची भयण सिस्टर शांती मेरी तिका देवान आपयलां आनी विंचून काडलां आनी 25 वर्सां ह्या धार्मीक जिवितांत ती जियेल्या जायत्या जाणांची तिणें सेवा केल्या एक नर्स जावन आनी तिणें जायत्या पिडेस्तांची सेवा केली आनी विविध जाग्यांनी तिणें सेवा दिल्ली दुळस आमी आयकलां बरें मागता आसतना आमी आयकलां तशें शर्मावणी आयकलां आनी तशें विविध संदेश दिता आसतनाय आमी आयकलां आनी खंडी सावन तिच्या जिवितांत जायते बरेंपण जोडलें आसा आमचें धार्मिकाचें जिवीत 2 संगती आटापण आसात एक गोडाची गोड अणभोग आनी तशेंच थोडे फावटी कोडू अणभोगी जाता आमचें जिवीत आमी जियेता आसतना धार्मीक जिवीत जियेता आसतना एक न्हंय वळटा ती वळटा आसतना विविध कारणां खातीर उदक ते वापरतात आनी जायते फावटी पाड संगतीक ते उदक वापरतात आनी वायट संगती त्या न्हंयक घालतात वळच्या न्हंयक उदकाक उडयतात आनी जायते फावटी रुखाचें फळ रूख जायते फावटी आमी पाड संगतीक आमी वापरलें आसा आनी जावं प्रती जड तें फुलां काडन आमी विबाड केल्लें आनी तें सोबीत दिसचें जडा वयर सोबीत दिसचें फूल काडन आमी ताचें विबाड केल्लोय आमी पळयता आनी तस प्रमाणे आमच्या जिवितांत धार्मीक जिवितांत थंयसर बरो अणभोगी आसा आनी तशेंच कोडू अणभोग आसलें आसा आमचें जिवितांत जियेता आसतना आमचें काम हातीक घेता आसतना जावं उपरांत मिसांव बरें करता आसतना जायते जाणां आमकां होगळशितात जायते जाणां आमी तुमचे सांगाता आसांव फादर वा तुमचे सांगाता आसांव सिस्टर म्हणलें उलोवणें आमकां आयकोंक मेळटा ते बरो अणभोग वा गोड अणभोग म्हणून आमी सांगेत आनी जायते फावटी आमी कामां करता आसतना वा थोडे फावटी तेशीं जाल्ले वेळार आमचे कोडयो काडलें आनी आमकां वायट उतरांनी उलयल्लें आमकां तसलो अणभोगी आमचे थंय जाल्लो आसा कोडू अणभोग जाला भोवशा सिस्टर शांती तुमच्या जिवितांत बरो अणभोग जाल्लो गोड अणभोग आनी तशेंच कोडू अणभोगी जाला पूण आज आमचें जिवीत सोम्याक समर्पण दिलां सोम्याक समर्पण जावं पुरो आमचें गोड अणभोग जावं पुरो आमचो कोडू अणभोग ते सकड सोम्या खातीर आमी समर्पण दिवचें सोम्याक तें कळयत आसा आनी जेजूय संवसारांत जियेता आसतना ताकाय गोड अणभोग जाल्लो आसा जायते जण ताच्या पटलावदारी जाल्ले आसात ताचे खातीर मरण पावल्ले आसात आनी कोडू अणभोग जाल्लोय ताच्या जिवितांत ताणें भोगलां मोगाचो आज सिस्टर शांती मेरी तिचें जिवीत 25 वर्सां धार्मीक जिवितांत जियेल्या आनी तिच्या जिवितांत बरो अणभोग आनी कोडू अणभोग जाल्लोय आसा आनी मुखारी तें घडोवंक आसा कित्याक सोम्यान ते बरो अणभोग स्वीकार केला आनी कोडू अणभोगी स्वीकार केला आनी मुखारी तिचें जिवीत नंदन जावं दी सोबायेचें जावं दी त्या फुलां बरी हर एकांक परजळे जावं दी आनी तशेंच ती वात हेरांक कशें उसवाड दिता तशें जिवीत तिचें जिवीत हेरांक उसवाडाचें जावं दी आनी तशेंच कशें ती न्हंय वळटा आसतना विविध मनशांक तें उदक दिता जीव दिता गे तस प्रमाणे तुमचें जिवीत हेरांक जीव दिवचें तसलें जावं दी आनी तुमकां परत बरें मागता आनी तशेंच हांगासर आमच्या फिरगजे तर्फेन उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आयोग संयोजक आनी तशेंच गवळीक मंडळी आनी हर एकल्या फिरगज तर्फेन हांव शांती सिस्टर शांतीक उल्हासूंक हांव अपेक्षिता उपाध्यक्ष आनी तशेंच कार्यदर्शी आयोग संयोजक मुखार येवचें आनी उल्हासूंक हांव उलो दितां बाप अनिलाचो फ्रूट सलाद बरो आशिल्लो ताणें पयलीं सांगलां सगळें मिक्स कर हांव दिता म्हणसो म्हणून आनी बरें मिक्स करून दिलां शांती मेरी आनी फ्रूट सलाद खावन म्हटल्यार मिसावांक आयती जावंक तुका एक बरो अवकाश देखून बाप अनिल तुमच्या फ्रूट सलादाक देव बरें करूं
शांती मेरी ह्या नांवांत मोरी एक सोडूंक जायना त्या देखून मोरी आमकां गरजेची मोरयेचे लिजनाचे सांदे मुखार येतात आनी तांचो मान पटोवंक उल्हास पटोवंक आमच्या भयणीक आमची सेल्लीबाई आसा वडील फादर डेनीस देसान सांगले सेल्लीबाई मंडो कथा म्हणून न्हू तशें म्हळ्यार मंडो कथा म्हणून न्हय मस्त ॲक्टीव आमच्या भुरगेजेंत सेल्लीबाई म्हणून सांगल्यार सगळ्यांक वळखीची त्या देखून सगळे लिजनाच्या संद्यांनी मुखार येवचे आनी भयण शांती मेरीक ह्या संदर्भार उल्हास पाठोवचे. या मोरयेच्या लिजनाच्या सांग्यान एक सांज जय आसा घडयाळो बोबा परबाय मोरयेची लिजन सोंपता देखून सगळ्यांच्या तर्फेन मोरयेच्या लिजनाच्या सांग्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसावान जैत मागता. जोरांनी फुडें ताळयो दिवया. ल्हानशें एक साबल आसा साबल इतलेंच जेजू जीवन जाल्ल्या उपरांत पयलो शब्द जेजून सांगलो खंयचो शांती तुमकां न्ही शांती तुमकां पडल मिसा जाणा हांव चिंतून आहलो जेजून शांती तुमकां सांगले ही शांती कशी मेळटा की म्हणून हांव चिंतून आहलो. मागीर म्हाका एक चिंतप जळकालें ही शांती मस्त मनशांच्या मुखांतर तांणी करच्या सेवे मुखांतर आमकां मेळटा अशें एक चिंतप पयलें. 25 वर्सां पयलें जेजून सांगलें शांती मेरी तुमकां म्हूण सांगो तशें म्हूण सांगल्यार सगळ्या लोकां पासून सेवा करचे पासून ह्या भयणीक हांव विंचता आनी तुमकां दिता. फाटल्या 25 वर्सांनी शांती मेरी तुमकां हो उलो आमच्या भयणीन बोबा परबायन पाडला आनी हेरांच्या सेवेंत समर्पीत जिणेची येवन तिणें खंडीत जावन आपणाचें जिवीत करशिला. मेरी म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ हिब्रू भाशेंत ती बिलावेड लव. शांती म्हळ्यार ताका आनी एक शब्द कांय ना तो एक शेगून त्या देखून ताच्या नांवा प्रमाणे मोगाचे शांतीचे समाधानाचे जिवीत आनीक मिसांव ताचेर जाला आनी हेच्या दिसा हो बोवा परबायेचो संभ्रम ताका देवान फोव केला. ताच्या काळजांत मस्त भोगणां आसात कांट तुटोंक रेडी जाला देखून भयण शांती तुवें आतां मुखार येवची तुजी भोगणां आमचे मुखार दवरची आनी सगळ्यांनी फाटल्या वर्सांनी तुका सांगात दिल्ल्या सर्वांचो उपकार बावडूंक तुवें प्रयत्न करचें. आतां तुजो वेळ सिल्वर सिस्टर म्हणून पोर सिस्टर पावली नांदरान सांगलें हांवें सांगचे सिल्वर सिस्टर नावीन नारंपाडी. देवाच्या विश्वासीपणाच्या 25 वर्सांचो संभ्रम आचरसूंक म्हजे कुटुंब मुखार आयला. धर्मीक जिणेचो रुपयोत्सव म्हज्या जिणयेंत एक महान घडी स्वपन आनी अद्भुत. म्हाका विंचून अभिषेक केल्ल्या देवाक जावं अर्गा महिमा आनी होगळाव. मरये परी सर्वेस्परातय काळीज म्हजे संतोशान उरता. नारंपाडी इस्कॉलांत म्हजें शिकप आरंभ जाल्लें. 3ऱ्या क्लासींत आसतना देवाच्या आपोवण्याचो उजो म्हज्या काळजान पेटतलो. हें आपोवणें म्हणलो उजो घट जालो देव आपोवण्याच्या आयतारा मनादीक रोनाल्ड कुटिना हांच्या शर्मावा वेळी ते अशें म्हणाले जर कोणाकी ह्या वेळार देव आपयता म्हूण बगता त्या तीच ती घडी देव आपोवण्याची. हांव ते पातयेली ह्या घडयेंत तावन हांव जेजूचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक सुरू केलो. तो उजो आज पर्यंत म्हज्या काळजान पेटते आसा. देवाचेर भरवसो दवर भावार्थ तीर मागण्याच्या बळान मार्चच्या 25 तारखेर 2000 इसवेंत हांव एक माया मोगाची भयण पावली. सिस्टर फादर रोनाल्ड कुटिना तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. हो फुलांचो तुरो तुमी घेयचे म्हूण हांव विनंती करता.
कित्याक हांवें जेजून विसले जावंक पुरो साबारांचे चिंताप ह्या घडये. संक्षिप्त तरान सांगचे तर आपोवणे देवाचे वर्ते देणे म्हूण हांव पातयेली. दुसऱ्यान जेजू सर बरो आनी सर्वांक तो बरें करीत गेलो. हेंच म्हजें जिवन जाय जय म्हणली एक ल्हानशी उरपा आयिल्ली. युवा जाणां जाली म्हज्या काळजाक बोव मोगाची. भुरगीं काळजाचो संतोष, दुबळी धाकटी सेवा दिवंक खातेरा, प्रायवंत मोलादीक दिरवी, पिडेस्त जेजूचे मुखामळ, अनंत देवाची सरकी आनी रुपणी अशें 25 वर्सां संपली. संसार म्हणल्या दर्यान पयन म्हजें करतना कश्ट दूख बेजाराय संतोष सलवणी निरासपण म्हणलें वारें वादळ साफायतना गोंदळ लारांनी बुडतना सोम्या हांव बुडतां म्हाका बचाव कर म्हणल्या घडयेचो उगडास येता. सोम्यान म्हजो हात धरन भियेनाका हांव तुजे सांगात आसा धैर्यान मुखार वच आनी हे म्हजें बळ. म्हाका आपयलेलो देव स्थिर रावंक आदार जावं दी म्हूण मागोवंक हांव तुमचे लागीं विनंती करता. सा बार्तोलोमिया कपितानियो आनी विंचेल्सा जेरोजा आमच्या मेळाची घडणारां जेजूच्या वाटेन चलोवंक म्हाका कुमक जावं दी. 3 वाचनेची 2 उतरां. म्हज्या संतोशान भाग घेतिल्ल्या सर ह्या जांकाचो प्रतीक जावन प्रधान येजक जावन मिसाचे बलिदान भेटयल्यो मानादीक टेनिस देसा देवाच्या उतराचो नियाळ दिवन मागल्या मानादीक जेबी सल्डाना आनी सहा भेटवणी केल्ल्या सर ह्या जाग भावांक देव बरी करूं म्हणटा. प्रत्येक जावन फादर जॉर्ज जंगासा आनी फादर प्रवीण सभासण येजक आसले तांकां सर्वांक हांव देव बरी करूं. प्लेव हांगासर आसा करूं उत्तेजन तशेंच प्रोत्साह दिल्ल्या विगर बाब अनिल फ्रांसीस पिंटो हांकां हांव आभारी जावन आसा आनी उल्हासाची उतरां उलयल्या तुमकां देव बरें करूं. I request dear Father to receive a token of gratitude. मानादीक एरिक क्रास्ता उल्हासाच्या कार्याक भलायकी मागून अभिनंदन केल्ल्या तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे मोकाळ विगारवार कासरगोड मानादीक स्टॅनी आमचे मदें आसा. तुमकांय हांव मनान गौरवान लेखता आनी हो फुलां तुरो स्विकारीचे म्हूण विनंती करता. कार्याचे निर्वाहक जावन शबितायेन कार्य चलोवन व्हेल्ल्या फादर मॅक्सिम फिरगसगार येजक तशेंच म्हजो क्लासमेट शाबासकी पटयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. आय नाव रिक्वेस्ट डियर फादर मॅक्सिम टू रिसीव अ बुकेट ऑफ फ्लावर. माया मोगाची सुपिरियर जनरल बायन विनिता फेर्नांडीस आनी प्रोविन्शियल सुपिरियर सिस्टर आयरीन मिनेझस तुमकां हांव आभारी जावन आसा. आज ती आमच्या संघटनान आमच्या मेळाची प्रतिनिधी जावन हांगा हजर आसात. बयन पावलीन अंद्रादे आनी हे करूं म्हणटा. थँक्यू डियर सिस्टर. हांव रिक्वेस्ट टू कम फॉरवर्ड टू रिसीव द टोकन ऑफ लव. हांव भुरगें आसतना म्हजो हात धर इगर्ज तेवशी मेटा काडूंक कुमसार कशें जाय जय जेजूक सेवंक कशें तयाराय करी जय म्हूण शिकयली व्यक्ती म्हजी आवय. हो रुपयोत्सव तिचे धान. माय तुका हांव आभारी जावन आसा आनी तुमच्या बऱ्या भलायकी पसत हांव मागतां. देवा दिन जाल्ल्या म्हज्या आनाचो उदास पडटा आनी सपनाचो विशय मागता. ह्या जाग्यार जबाबदारेची कामां कुटुंबांत हाती घेवन आम्हा सर्वांक सांबाळून वचच्या एडवार्ड दट्टोको लिल्ली ओनी टीचर लिल्ली
आणि भुरग्यांक देव बरें करूं म्हणटा मुखार येवचे हे फूल स्वीकार करचे. ल्हान आसतना तशें आतांय म्हज्या जिणेंत मोवाळेन बरी उतरां उलोवन सदांच प्रोत्साह दिल्ली म्हजी भयण नॅन्सी. भावोजी आनी भुरगीं तुमकां धन्यवाद. फूल स्वीकार करीचे म्हण म्हजी विनंती. फिलिप दट्टू म्हज्या मोगाचो पयले तुमकाराचे नेसन त्या काळार मंगळूर तावन हाण दिल्लो उगडास सदांच आसा. हो दीस म्हाका चड मोगाचो. फिलिप, तुका आनी तुज्या पतीन शैली आनी भुरग्यांक देव बरें करूं म्हणटा. देव पोणे सुवार्थ करूंक कुमो केल्लो जावन आसा डेनिस म्हजो भाव. ताणें म्हाका बेळाच्या कापितानियो इस्कोलांत दाखल केल्ले. ह्या दिसा तुका देव बरें करूं म्हणटा आनी रिना वणी आनी भुरगीं तुमकां देव बरें करूं. विन्नी सर्वांक मोगाचे आनी घर सुदारसूचे. वायन उंडो पडल्या वेळार मोरयेचो पात्र तसो. विन्नी, तुका आनी भावोजी क्लेमेंट हांव देव बरें करूं म्हणटा. चवथो भाव जॉर्ज, दुखेस्त काळजांक बुजोवन संतोष दिवचो. जॉर्ज, तुका आनी तुज्या कुटुंबाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. जॉर्ज खंय आसल्यार येयचें म्हण विनंती करता. निमाणो, सादो आनी बडो हास्या तोंडान सर्वांक घरा स्वागत करून सुदारसूचो. रॉयल, तुकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. अनिता धाकटे भयण, बेळा बोर्डिंगांत म्हजे फ्रेंड. समर्पित जिणेच्या हरियका हंतार सांगाता रावून प्रोत्साह दिला. अनिता आनी भावोजी सिरील भुरग्यांक देव बरें करूं म्हणटा. लाईव्ह स्ट्रीम प्रसार केल्ल्या ॲलन आनी ताच्या टिमाक शाबासकी आनी देव बरें करूं. दया कर ॲलनान मुखार येवन फूल स्वीकारीचे म्हूण विनंती करता. ॲलन म्हजो नेव्ह्यू. आयचो डान्स कसो आसलो? स्वागत असो डान्स बरो जाल्लो न्हू. सर भुरग्यांनी मुखार येवन ल्हान काणीक स्वीकारीचे कर म्हूण विनंती करता. तुमकां सर्वांची शाबासकी पटयता. जोरान तांकां ताळयो पेटोवन तांकां अभिनंदन करुया. ह्या सभेत चल तोंडा म्हाका मोगाची लागशिली. प्रत्येक दरान ह्या जगभाव पिरगजेची आनी भायली पादमुल्ला सिबंदी, विविध कॉन्व्हेंटाची सिस्टरां, पिरगजगार, सैरी दैरी, इश्ट मंत्रा, वड्यागार, ल्हाना व्हडा समेस्तांक एकच उतरान देव बरें करूं म्हणटा. कोणाकी तरी विसरल्या तरी तांचोय हांव उपकार बावडटा. थँक्यू वन अँड ऑल. मोगाच्या युवा जाणांनो, जर तर जेजू तुमकां आपयता तर ताचो पाटलाव करून घळाई करिनाकात. ताच्या विशेषतेन्याक पाळो दिवन जेजूची सुवार्ता परगट करून धैर्यान मुखार येया. आमच्या कुटुंबांत देव आपोवण्या खातीर सदांच मागया. देव बरें करूं तुमकां सर्वांक. ताचे पयले श्रीमान अल्बुकर्क अँड सिसिलिया आमचे मदें आसात. म्हाका बारीक संतोष. तुम्ही दया करून मुखार येवन ल्हान फुलांचो तोरो स्वीकारीचे कर म्हूण विनंती करता. काम
आमी दोगांय क्लासमेट पूण ते सुमार मुखार पावला हांव आनी फाटल्यान आसा तशें जावं 25 जाल्यात ती 40 जावं दीत मागीर 50 जावं दीत मागीर 60 जावं दीत म्हणलीच म्हजी आशा. परत एक फावटी शांती आयच्या दिसा बोवा पुरबायेन तुवें सगळ्यांचो उपकार पावटला आनीक सगळ्यांक थँक्यू म्हण सांगला. फाटल्या 25 वर्सांनी सांगात तुका दिला तुका देव बरें करूं म्हणटा आसतना हांगासर बोवा पुरबायेचो म्हाका दिल्लो एक फुलांचो बुको आसा. थोड्यांची नांवां चुकून वेची सहज कित्याक म्हूण सांगल्यार हांव वडतीच्या वेळार 1-2 नांवां सुटून गेल्लीं. मागीर तांणी सांगलें म्हजें नांव सांगोना मस्त बेजार जालें मस्त कुमो केल्ली तांची कशें नांव सुटलें म्हणून म्हाकाय कळीत ना. त्या देखून थोडे फावटी अशें घडता. जर तर कोणायची नांवां सुटल्यार जाल्यार हें तुमचोच म्हणून तुमी स्विकार करचो. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. लांकूड रान्नीक दवरता आसतना त्या लांकडाच्या लांकडाच्या रुखाचो उगडास करी सैकय. आज हे रुप्याळे लांकूड देवाच्या स्वतांत परजळता आसतना हाच्या फाटल्यान जायत्यांनी वावूंट काडल्या. तांचो सर्वांचो उपकार भोवडूंक मुखार येता आमची भयण विन्नी डिसोजा. देव बरो दोनपार मागता सोमेस्तांक मोगाच्यानो कुट मातारपेन दिन वाचण्याची 2 उतरां उलोवंक संतोशान तुमचे मुखार उबी आसा. वयल्यान देवाचे नांव हरसिता भयण शांतीतें आपले विश्वासपण प्रगटला आनी 25 वर्सां रिलिजियस जिणेंत तिका राखल्या पासून. आयच्या ह्या संभ्रमाचे श्रेष्ठ व्यक्ती जावनाच्या सिस्टर शांतीन हो अवकाश आमकां फावो केल्ल्या खातीर तुमकां आभारी जावन आसा. थँक्यू डियर सिस्टर. आयचे आफवणे स्वीकारून ह्या कार्य आशिर्वादीत केल्ल्या वाराड्याचो विगारवार आनी बेळा फिरगजीचो विगार मानादीक सॅनी पिरेरा तुमकां देव बरें करूं. हे कार्य सुफळ जावंक फिरगजीचो विगार मानादीक अनिल फ्रांसीस पिंटोन दिल्लो प्रोत्साह आनी सहकार भोव वर्तो. हजार जाल्ल्या सर धार्मीक भाव भयण्यांक सुदर्शनची वेवस्था केल्ल्या तुमकां मोगाळ बापानो देव बरें करूं. आयच्या कार्याक बरी भलायकी मागिल्ल्या फादर हेरीक तुमकां देव बरें करूं. आयच्या कार्याक भरपूर रितीन सहकार दिल्ली सिस्टर्स ऑफ चॅरिटी मेळाची प्रतिनिधी भयण पावलीन अंद्रादे हिका आमी आभारी जावन आसा. थँक्यू डियर सिस्टर. देवाच्या शेतांत आपल्या भुरग्याक वावरूंक प्रोत्साह दिल्ल्या तशेंच ह्या वेदीर मोगाळ तुवेक सांगात दिल्ल्या आवय श्रीमती मार्गरेट त्रासदार हांव ऋणी जावन आसा आनी देव बरें करूं म्हणटा. आयचे सगळे कार्य आशिर्वादीत केल्ल्या सर याजक बापानो सर धार्मीक भयणांचो काळजांतावन उपकार पावता. सुमधुर गायनाद्वारे संभ्रम सोबयल्या गायन मंडळीचो मिसाच्या बलिदानाक कुमो केल्ल्या योसेफाचो वेदी सेवकाचो आल्तार सोबयल्या सिस्टर्स ऑफ चॅरिटी कंकनाडी आनी आविला कोवेंताची सिस्टरांचो उपकार पावता. देव बरें करूं. कुटुंबाचे आपोवणे स्वीकारतून संभ्रमाक हजर जाल्ल्या लागशिल्ल्या तशेंच पयशिल्ल्या सेरांक मोजगाच्यांक आनी वेल विशर्सांक सर्वांक देव बरें करूं. फाटल्या दिसांनी जुबलेवाच्या संभ्रमाक विविध रितीन सहकार दिल्ल्या उपाध्यक्ष कार्यदर्शी फिरगजगारांचो बुरकारांचो विविध संघटनांचो प्रत्येक रितीन ताळे बैल वाड्यागारांचो नृत्याद्वारे संतोष दिल्ल्या भुरग्यांचो तांकां प्रेरीत केल्ल्या वडिलांचो काळजांतावन उपकार उरता. आयचे कार्याचे कार्यनिर्वाहक जावन आशिल्ल्या आमचोच मोगाळ बाब मॅक्सिम तुमकांय कुटुंबातर्फे देव बरें करूं म्हणटा. आयचे कार्य सोबोवंक कुमो केल्ल्या माता डेकोरेटर्स बेला फोटोग्राफर अविनाश लाईव्ह प्रसार केल्ल्या ॲलन अँड थीम शाम्यान आनी साऊंड सिस्टम बाय हॅपी अरेंजेस रुचीक जेवण तयार केल्ल्यांक सोमेस्तांक डिसोजा कुटुंबा नावी धन्यवाद पटयता. थँक्यू वन अँड ऑल.
उपकार बाबतचे कार्य आता संपूर्ण झाले. सगळ्यांचं विनीन उपकार बाबतला त्या देखून ती काही देव बरें करू आणि निमाने एक उरला आणि ते जाऊन असा जेवण एक पोटी एक ह्या साका लागी जेवणा पहिले मागणे करू सांगलं गे आणि ताणें अशें मागणें केलें. सर्वेस्परा देवा, भूक असलेल्यांक जेवण दी, जेवण असलेल्यांक भूक दी हे आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. ल्हान मागणे पूण भोव गुंडायेचे मागणे आणि असलेच मागणे करूं मुखार येता बाप जॉर्ज आमचे मदें आसा. जेवणाचेर आशिर्वाद. तर आम्ही उभे राहूया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मंगळ सर्गींच्या बापा, ह्या वाटते दिसाक आम्ही तिका अर्घ दिता. तुवें आमच्या बहिणी शांतीक आपण तुजे सेवेंत 25 वर्सां पयले आमी तिका अर्घ दिता. आयच्या दिसा तुज्या संतोषान वांटे आम्ही सर्वांचे आशिर्वाद करो आणि तुजी सेवा चड चड सेवा करून तिका जाय आसली करपाक बेसांव दी म्हण मागता. आणि त्याच्या मुखान हांगासर जेवण जेवत असताना ह्या जेवणाचे तूं आशिर्वाद करो. हे जेवण सोडले आम्हा सर्वांचे जो आशिर्वाद कर आणि ती सेवा करून आमकां जाय करपाक आमकां दी. हे मागणें हांव करता तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस तुमचे सभे आसो. सर्वदा देव आम्हा सर्वांचे ह्या जेवणाचे आशिर्वाद करून दी. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. जेवणाचेर मागणी केल्या मनादीक बाप जॉर्ज तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आणि आता उल्हासूंचें कार्य आनी जेवणाचें कार्य सांगत हांवें देखून कोणाक जेवण पयलें जायचें तुमी जेवण जेवयेत वा कोणाक उल्हासूंक पयलें जायचें आनी उल्हासूंचें येता आसतना त्या स्टेपा वयल्यान तुमी येवचें एक लायन करून उल्हासूंचें आनी ह्या कुशीन तुमी भायर वयचें. देखून दोनी कुशल्यान येनाकात स्टेपा वयल्यान वयर येवचें. भयणीक उल्हासूंचें आनी त्या उपरांत तुमी जेवणाक वयचें. समेस्तान देव बरें करूं. 2 कावंटर आसात, एक उजव्याक आनी एक दाव्याक. थंयसर वेज आनी नॉन वेज दोनी आसा. घरांत रांदलें रुचीक जेवण ते देखून सगळ्यांनी दोश जेवचें म्हणून कुटुंबाची विनंती आसा. देखून सगळ्यांनी उठचें, उल्हासूंक जाय जाल्यार उल्हासूंचें, जेवणाक भितर आनी जेवणाक वयचें. समेस्तान देव बरें करूं. संतोषासो दिसायसो आमकां सर्वांक जुबले उगारा संगी मेळून संतोष पावूंक 25 वर्सां खातीर देवाक अर्घां भेटोवंक सैर्या धैर्या इश्टा संगी उल्हास पाटोवंक. उल्हास उल्हास रास रास उल्हास रुप्योत्सवाचे भागी उल्हास. धन्या देवाक आमचे दिनवास वतू तुमचेर तो कृपेचो पावस. उल्हास उल्हास रास रास उल्हास रुप्योत्सवाचे भागी उल्हास. धन्या देवाक आमचे दिनवास वतू तुमचेर तो कृपेचो पावस. देवा शेतांत वावरून तुमी जोडल्यान जायत्या मापान सर्गी देणी तुमी. पेल्या खातीर मोगा सेवेन तुमकां
तुमची जिणी केली सेवा ख्रिस्त्रायाची विश्वासपोणी उल्हास उल्हास रास रास उल्हास रुपयोत्सवाचे भागी उल्हास धन्या देवा आमचे दिनवास ओतू तुमचे तो कृपेचो पास क्रिस्ता शेतान क्रिस्ता खातीर क्रिस्ता पोतीन सगळी कामां केल्यान तुमी सता नितीन दुबळी जिणी खालतेपणी निस्कळपणी सगळी जिणी देवा खातीर खरी भेटोवणी उल्हास उल्हास रास रास उल्हास रुपयोत्सवाचे भागी उल्हास धन्या देवा आमचे दिनवास ओतू तुमचे तो कृपेचो पास सुफळ करू जेजू सोमी मागण्यान तुमचे संगी आसावा मी रुपया उत्सव जाऊन दी वेगी भांगरा उत्सव म्हणून आमी मागता तुमचे देवा बेसा उल्हास उल्हास रास रास उल्हास रुपयोत्सवाचे भागी उल्हास धन्या देवाक आमचे दिनवास ओतू तुमचे तो कृपेचो पास